माझे नाव मयूर राणे, माझे बरोबर आसा सलीम शेख आणि तसोच अब्दुल सय्यद. आमी तिगाय टॅक्सीकार. सो आमी तुमच्या मुखार येयला कित्याक म्हळ्यार फाटीं एक इशू जाल्लो काणकोणा हॅरेसमेंटाचो. तेंचो एक कंटिन्युअस हॅरेसमेंट चालू आसा दुसऱ्या टॅक्सीकाराचेर. जालें कितें काय म्हणल्यार नोव्हेंबराच्या 18 तारखेर म्हाजी गाडी गेल्ली पिकअपाक मेरोन सी व्ह्यू रिजॉर्ट पालोलें. सो थंय गेल्ले कडेन म्हाजी गाडी आडयल्ली गेली. एक 10 जाण सुमार बायक घेवन आयले. ताका थंय मुखार वचोंकूच दिवना. ताका थंयचे ते गाडी घुंवडावपाक लागले. परत वच म्हणलें. एब्यूज केलो ताका, गाडी मारली, तुका मारून फोडटलो म्हणलो. गाडी डॅमेज जातली म्हूण तो बावडो भिवून गेलो थंयच्यान. मागीर तेज्या फाटल्यान ते आमचें बुकींग आशिल्लें पळय त्या कस्टमराक तेमी घेवन मडगांव आयले, ती रिजॉर्टाची गाडी. सो थंय कस्टमराक देंवन तो ड्रायव्हर राविल्ल्या कडेन आमी पुलिसांक आपयलो आनी पुलिसाक कस्टडी दिलो ड्रायव्हराक. पूण जालें उरफाटें. केस्यो जाल्यो आमचेर एफआयआर जाल्यो. ज्या मनशान ऑफेन्स केल्लो त्या मनशाचेर त्या टायमार कांयच जावं ना. आमचेर एफआयआर जाल्यो आनी त्यो एफआयआर इतल्यो फास्ट जाल्यो विथीन मिनिट्स. आमी समजोवपाचें तांकां कोणी फोन मारलो कितें केलें आमकां कांय समजना. इतले फास्ट जाले ते आमकां कांय चिंतपाक सुद्दां दिवना पुलिसांनी. जेन्ना हांव PIA उजीर आशिल्लो तेन्ना PIAक सुद्दां एक 2-3 फोन आयले रिगार्डींग टॅक्सी खातीर. तेजे उपरांत आतां आमी कंप्लेन केल्ली पयलीं तेंचेर. आतां तेंचेरूय एफआयआर जाला पूण आमची एफआयआर 3 दीस फाटीं जाली. कित्याक म्हळ्यार आतां तेंचे PIAचे इन्स्टंटली तेंचे ट्रान्सफर बी जालें म्हूण. सो हांव म्हणटा कितें पळय, काणकोणकारा बद्दल आनी मडगांवचे बद्दल तेंचे आमची रायवलरी बिवलरी कांय ना. जाता कितें काय म्हळ्यार गेल्ल्या दिसा म्हाजी गाडी ते आडयताले. म्हाज्या ह्या म्हयन्याक 5दां तरी तेमी गाडी आडयल्या. आगोंदा 5दां. आगोंदा गेल्ले कडेन तो एक तो सिद्धेश बांदेकर काय कोण तो भुरगो गाडी आडयता आनी म्हाका फोन करता आनी डायरेक्ट सांगता बाबा तुका पिकअप मेळपाना म्हूण. एका रायट कोणी दिला आमची गाडी आडोवपाक? एका कोणी सरकारान कितें दिला गाडी आडोवपाक जाल्यार म्हाका सांगचें. प्लस ते ड्रॉपाक गेल्ले आमच्या ड्रायव्हराक विचारतात तुमकां हांगा कोणी येवपाक रायट दिला काय म्हूण. तुमकां हांगा येवपाचो रायट ना. चायेक गेल्यार जेवणाक गेल्यार ते थंय तांकां रावपाकच दिनात. तांकां बुरश्यो गाडी मारून तांकां धांवडायतात. लायसन्स चॅक करतात आमचे. बॅच दाखय म्हणटात. तुमकां कोणी ऑथॉरिटी दिल्या बॅच चॅक करपाक? पुलिसाचें काम कोणी तुमकां करपाक सांगलां जाल्यार आमकां सांगा. आनी तुमी म्हणटा पळय जेन्युइन बुकींग. आमचें जेन्युइन बुकींग आसता. आमकां ऑन कॉल बुकिंग्स येता पॅन इंडियासान. डायरेक्ट कस्टमर आमचे कडेन गाडी बूक करता. एजंट बुकिंग्स आसता आमचे फुड्या. तेन्नाच आमी गाडी धाडटा. तरी आसतना हे आमच्यो गाडी आडयता जेन्युइन बुकींग न्हू म्हूण. ते म्हणटा आमकां लेटर दाखया. हांव तांकां विचारपाक सोदता लेटर दाखया म्हूण खंय बरयल्लें आहा? खंयच्या पेपराचेर बरयल्लें? खंयच्या परमिटाचेर बरयल्लें आहा लेटर जाय म्हूण खंय पिकअपाक वतले जाल्यार? तें तेणी आमकां दाखोवचें. कस्टमर रायट ऑफ चॉयस. कस्टमर गाडी खंयी बूक करपाक शकता. समज ते तो मेरोन सी व्ह्यू रिजॉर्टाक रावला, खंयच बरयल्लें ना की मेरोन सी व्ह्यू रिजॉर्टांतलीच गाडी तेणी घेवपाक जाय म्हूण. कस्टमराक फूल रायट आहा तेणी खंयचीच गाडी बूक करपाची. खंयची जावं ती, खंय एपा वयली जावं नाल्यार वेबसायट जावं नाल्यार स्टँडावूच जावं. कस्टमराचो चॉयस. कस्टमर खंय सवाय मेळटा आनी खंय बरी सर्वीस मेळटा थंय कस्टमर घेतलो न्ही. आनी हेज्यानी पयलीं आमचे कितले जाणांनी बुकींग केलां. केन्नाच आमची एक कस्टमरान कंप्लेन करूं ना. तुमी जाल्यार विचारा स्टँडा वयल्यो कितल्यो कंप्लेन्यो आसा त्यो. कितली चार्जीस तेंचे हाय आहा ते. जालें कितें तेंचेर NC जाताली. आमच्या ड्रायव्हराक तेमी मारला सुद्दां. गाडी फोडल्या सुद्दां आमच्या भुरग्यांच्यो. पण त्या टायमार तेमी एक NC तेंचे लॉज करपाक सुद्दां 2-2 दीस काडलेले आहा. पण आमी ह्या केसीक आमी वयल्यान धरून त्या मनशाक पुलिसाक दिल्लो. उरफाटें आमचेरच एफआयआर जाली. सो हेजे फाटल्यान कोण आसा, कोणाचो हात तेंचेर आसा तें तुमी चिंतपाचें. हे गव्हर्मेंटाक ट्युरिजम वाडलेलें जाय काय डिक्लायन जालेलें जाय तें म्हाका समजना. हें अशें करून केल्यार गोंयाक कोण येवपाचो सोदपाचोच ना. कारण तेंचे हॅरेसमेंट गेल्ले दिसा हॅरेसमेंट तेंचो चालूच आहा. एक अंजुना, कालांगूट, बागा ते सायडीन नॉर्थाची एक गजाल वेगळी आहली. आतां सावथ टू सावथ. हे सावथाचेच भुरगे सावथा येवपाक दिना जाल्यार जातलें कशें? करपाचें कितें? आमच्योय गाडी आहा, आमचेय लोन आहा, आमच्या गाडयेचे ड्रायव्हर आहा, तेंचेय पोट आसा. आमी लोन भरता. आमची कशी मागीर तुमी अशें करून गाडी आडयत जाल्यार आमचें लोन कशें भरपाचें तें तुमी आमकां सांगपाचें. गव्हर्मेंटान लास्ट टायम आमकां ऑप्शन न्यू टॅक्सी गायडलायन्स हाडपा खातीर. सो सगळ्यांनी ऑपोज केलो.
सो अशें करून हें समज चालू उरता न्ही आमचे कडेन आनी कांय ऑप्शन उरपाना न्यू टॅक्सी गायडलायन्सांक आमकां सपोर्ट करचोच पडटलो हें अशें समज हें हेंची दादागिरी चालू उरली जाल्यार फातोर्डा पुलिसाक न्हू थँक्यू म्हणपाक सोदता कित्याक तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिला की बाबा गाडी आडयता जाल्यार FIR रेजिस्टर जावपाकूच जाय म्हणून तेंच्यांनी आमकां दाखोवन दिला सारकें सो आतां नेक्स्ट टायम आतां आमी बी पळयतले न्हू आमची खंय गाडी बिडी कोण आडयता न्हू जेन्ना म्हणल्यार तेंचेर FIR रेजिस्टर जायना तेन्ना म्हणल्यार आमी थंयच्यान हालपाना कित्याक सगळ्यांक लॉ म्हणटा ते एकूच आसपाक जाय खंयच्याय ड्रायव्हराक आमचे आडयले न्ही जाल्यार आमी पुलीस स्टेशना कडेन वचून बसतले जेन्ना म्हणल्यार तेंचेर FIR जायना तेन्ना म्हणल्यार आमी थंयच्यान हालपाना. तुम्ही पळयतात गोंयकारपण गोंयकारांचो गोंयकारा खातीर.